मडगांवां पालिका घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपाची आसा। पालिका हे कंत्राटाचेर रोखडेच टेंडर काडटली। पालिकेच्या बसकेंत कोयराचो प्रश्न बरोच तापलो। मार्केटांतली दुकानां गोंया भायल्याक सबलेट केल्यांत म्हणूनय कांय नगरसेवकांनी मुद्दो काडलो। बाजारांतली दुकानां सबलेट केल्यात काय कितें हाची पालिका चौकशी करतली। मडगांवां झोपडपट्ट्यांची जनगणना करतले अशें मुख्य अधिकारी दिपाली नायकान स्पश्ट केलां। प्रॉब्लेम अजून कितें जालां तें हें जावना न्ही। आमी जो पर्यंत सेग्रेगेट तें गॅर्बेज दिना तो पर्यंत ते मातशे थोडे त्रास जातले। आतां आमी तें टेंडर काडून डोर टू डोर कलेक्शनां डेटा कलेक्शन टेंडर काडचें आसलें तें काडटकीर डोर टू डोर कलेक्शन जालें की ते प्लांटाचेर हें जालें सबलेट केलें मार्केटांत सबलेट भायल्या लोकांक। सो वॉट एवर ते रिपोर्टिंग करना सबलेट केलां म्हणजे कितें एक्चुअली म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी करप बी सबलेटेड इफ दे डोंट वॉन्ट दे हॅव टू गिव इट बॅक। पूण जाता ते भितर ते शॉपां सबलेट करता। सो ताजेर स्टडी करतले। सर्वे केली ती शॉपाची केल्या पूण त्यो कोणाक दिल्या काय दिल्या न्ही तेजी डिटेल वचून रिपोर्ट काडचो पडटलो वेदर दे आर रियली सबलेटेड। डोर टू डोर सेन्सस स्लम एरियाची सेन्सस करपाक जाय आशिल्लें कित्याक आमी जेन्ना डोर टू डोर हेतून करतली तेन्ना स्लम वील बी लेफ्ट आउट वीच वी डोंट वॉन्ट टू लीव देम आउट। वी हॅव टू टेक देम इनटू कन्सिडरेशन ऑल्सो बिकॉज most part of the kachra will come from them also, so they should not be left out. So ते आमी करपा खातीर तांकां सांगिल्लें। सगळ्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें म्हूण देशभर जागृताये खातीर अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक महासंघान काडिल्ली जागृती यात्रा सद्याक गोंयांत पावल्या। गुजरात, तामिळनाडू आनी ओरिसांतल्यान चालू जाल्ल्यो ह्यो तिनूय यात्रा 1 मार्चाक दिल्लीत पावतल्यो। थंय व्हडली सभा जातली। मुळावें शिक्षण आवय भाशेंतल्यानूच जावंक जाय अशें मत यात्रेचो मुखेली महासंघाचो सरचिटणीस ईश्वरानंद उक्तायले। शिक्षणाचो दर्जो सुदारचो म्हूण जागृताय करपा खातीर प्राथमीक शिक्षकांनी जागृती यात्रा काडल्या। तामिळनाडूंतल्यान सुरू जाल्ली ही यात्रा बुधवाराक गोंयांत पावली। Commercial people are taking responsible for education and they are doing very much and they are making as a business. So the election, the education becoming a commercial. So the poor people is a question where their children can go to the school because they want quality education, they want better education, they want convenience for children, they want toilet for children. All these facilities are not available in government schools. So automatically the children are going to private schools. Even poor students are sending the student, and there is no safety for the children to come back home. Primary education. That is the mother tongue. Very tongue. But then only in the mother tongue they can think, they can thought, they can approach. But the people are going for the English language. English language may be for one part of their life, that's all. But mother tongue is completely essential. We are processing on them, only on mother tongue. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। इतल्यान हे खबराची रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।